Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan tuka sumyan Jesu. Hoglap tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Vandan tuka sumyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Jai Jai tuka sumyan Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. आज मुझे शिकवण ऐकूनच्या समेस्त मोगाच्यानु तुमका आज हांव सैतान नाडटा ह्या विशयांत इल्ली जाणवेची उतरां उलोवंक हांव आशेतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सैतान आमकां कसो नाडटा, तो आमच्या मोतीन कशी शिंत्र करता आनी आमच्या फाटींच रावन तो कसो आमकां ह्या संवसाराक भुलयता, ह्या संवसाराची आमकां आशा दाखयता आनी आमकां कसो तो त्याच्या वाटेन ओडता म्हणच्या विशयांत हांव इल्ली जाणवाय दिवंक अपेक्षिता. आतां पयल्यान पयलें उत्पत्ती पुस्तकांत हांव अवस्वर 3 वळ 1 वाचता. सर्वेस्परा देवान रचल्या सर मनजाती पैकी सर्व भोव हुशार ताणें स्त्रियेक विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याच रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हण देवान तुमकां खरेंच सांगलां. स्त्रियेन सर्पाक जाप दिली, बागेच्या रुखाचें फळ आमी खावयेत, पूण बागेच्या मदेकत आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां, ती तुमी खावंक नजो, मात्र न्हय ती आपडूंक लेगून नजो, तशें जाल्यार तुमी मरतल्यात. केन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हणलें, ना, तुमी मरची नात. देव हें जाणा, जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसलीं आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण भोगलें. देखून ताचे एक फळ तिणें काडलें आनी खेलें. उपरांत आपल्या पतीक तिणें तें दिलें आनी ताणेंय तें खेलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. वय हांगा पयल्यान पयलें देवान संवसारांत आदाम आनी एवेक रचल्या तेन्ना बागेंतल्या बागेमध्ये त्या रुखाचें फळ खावंक नजो म्हूण देवान सांगलें आनी तें खाल्यार तुमी खंडीत जावन मरतल्यात म्हणल्यार पातकान पडटल्यात. सैमाचे पाताक आमचे थंय उपजातले म्हणच्या खातीर देवान तांकां तशें सांगलें. पूण देव नातल्या वेळार सरप येवन तांकां भुलोवंक लागलो. स्त्रियेक पयलें ताणें भुलयलें, कित्याक दादल्या परस स्त्री इल्ली वीक म्हूण तो जाणा आसलो आनी स्त्री आपलें उतार आयकता म्हूण ताच्या मतीन थंय भोगलें आनी ताणें पयलें स्त्रियेक भुलयलें आनी बागेंतलें फळ तुमी खाल्यार तुमचे दोळे उजवाडतात आनी तुमी देवा सारकी जातल्यात म्हूण ताणें स्त्रियेच्या मतीन घालें, एवेच्या मतीन घालें. आनी स्त्रियेक तें अशें लागलें की बरें चिंतलें तिणें, होय आमकां संवसाराची जाणवाय मेळटली आनी आमच्या मतीक उजवाड येतलो म्हूण चिंतलें आनी तें बागेच्या मदें आसलें फळ तिणें खेलें आनी तिच्या पतीक आदामकी तिणें खावंक सांगलें. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले आनी बरें आनी वायट कितें म्हणचें तांकां समजून आयलें आनी ती पातकान पडली. सर्पान तांकां फसयलें आनी देवा मुखार ती उबे रावंक शकना जाली. तशेंच मातेवाच्या बुकांत आमी पळोवचें जाल्यार जेजूक कसो सैतान नाडटा. 3 फावटी तो जेजूक नाडटा आनी तो ताका संवसाराच्या वडणें ओडूंक पळयता. मातेवाच्या बुकांत अवस्वर 3 अवस्वर 4 वळ 3 तेद्वा ताळतलो ताचे सशी येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर
हे फातर उंडे जावं म्हणून फरमाय. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात न्हय बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. प्रेज द लॉर्ड. वय देवाच्या हर एक उतरान आमी जिवंक शकता. देवाच्या उतरान सकत आसा आनी जिवीत आसा. आनी जेजू पवित्र जावन आसलो आनी तो सत्यवन जावन आसलो, तशें तो संपूर्ण जावन आसलो. त्या देवाच्या पुताकच तो संपूर्णकायेन आसलेल्या त्या देवाच्या पुताकच तो फसवूंक सैतान मुखार आयलो आनी ताका फसयलें. आनी हे फातर तूं उंडे करून खा, तूं देवाचो पूत न्हय, तुज्यान सगळें करूंक जाता, तुज्या कडेन सगळी सकत आसा, तर हे उंडे तूं फातर ते उंडे करून खा म्हूण सांगता. आनी जेजू ताका सांगता, मनीस उंड्यान मात न्हय बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता हर एक उतरान जियेता. होय, आज आमी तर देवाची भुरगीं होय जाल्यार खंडीत देवाच्या उतरान जिवन आसा, ज्या संवसारान मेळच्या उंड्या प्रकार न्हय, ह्या उंड्यान थावन न्हय. उंडो कुडीक जीव दिता, भूक लागलेली थांबयता, पूण काळजाची भूक उंड्या निमती थांबना, आत्म्याची भूक उंड्या निमती थांबना. ती थांबची जेजूच्या उतरा वरवीं. जेजूच्या उतरा वरवीं आमकां जिवीत मेळटा आनी तांतू आमची भूक थांबता. दुसऱ्या फावटी परत उपरांत जेवचार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. थंय देवळाच्या शिखराचेर ताका उबो करून म्हणालो, तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशयांत ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदळनाशें आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. जेजून ताका जाप दिली, हेंय बरोवन आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. वय तो शिकारा पुनून परत्यान जेजू सांगता, हांगासान तूं उडी मार. हांगासान उडी मारल्यार ते देवदूत येवन तुका सांबाळटा, तुजो पांय फातराक आदळनाशें ते तुका राखून व्हरतात म्हणटा. पळय, हांगा परत तो जेजूची परिक्षा करता. आनी ह्या ताका परिक्षा करतना जेजू सारकी जाप दिता. कित्याक जेजू सत्यवन, नितीवंत आनी संपूर्णकायेन भरलेलो देवाचोच तो पूत जावन आसलो. ताच्या थंय पाताक ना, ताच्या थंय कितेंच उणें पडना, सगळें संपूर्णकायेन भरलेलो तो जावन आसा. आनी ताका तो फसोवंक पळयता. जेजूकच तो फसोवंक पळयता. देवाच्या पुताक, देव तो, ताकाच तो फसोवंक पळयता. पूण जेजू ताका सारकी जाप दिता, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. आज आमी तेंच करता, देवाची परिक्षा करूंक सोदता. इल्लेशे कश्ट येयले गी, इल्लेशे अनवार येयले गी, इल्लेशें आमकां कसलें दूख जालें गी, दूख भोगलें आनी कितें जालें तर आमी देवाक चुरचुरता, देवाक आमी फुरफुरता. आमकांच कित्याक हे कश्ट येतात, आमकांच कित्याक असलीं अनवरां येतात, आमी कितें केलां म्हूण, आमी कशें, आमी कितें आमी जिवन नान म्हणगेन आमी देवाक फुरफुरता. पूण न्हय, थंय तो सैतान आमचे थंय काम करता आनी आमकां देवाक फुरफुरूंक तो लायता. कित्याक देवा थंय आमी परत्यान गेल्यार सैतानाक कश्ट पडटा. कित्याक तो सैतान ह्या संवसारांत आसा, संवसारांत हर एकल्यांक कश्टान घालते आसा. आमचें जिवीतच तो कश्टान घालून आसा. संवसाराक भुलयता, संवसाराच्या ह्या वंदवण्यांक, संवसाराच्या सुखाक तो आमकां भुलोवन आसा. आनी ते आमी देवा थावन पयस करून घेवन नजो. कित्याक सर्वेस्पर देव एकलोच आमकां सकत आनी बळ आनी दृढ निश्चय आमी ताचेर करून ताचे थंय आमी एकवटून रावूंक जाय. उपरांत देंवचार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर राज्यां ताच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडून म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितालो. तेन्ना जेजून म्हणलें, चल हांगाचो सैताना, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्पर तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. तितल्यार देवचार ताका सोडून गेलो आनी वेतच देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. होय मोगाच्यानो, आमी हेंच करता. आमकां संवसाराची आशा आसा, तशें जावन आमी कितेंय करूंक शकता. कोणाच्या पांयांक पडूंक तयार आसा, पयशां खातीर, ग्रेस्त खाये खातीर.
कोणाचे हात पाय धरूंक आमी तयार आसता, पूण देवाथान आमी पयस जाता. हें काम कोणाचें जावन आसा? सैतानाचें काम जावन आसा. संपूर्ण आनी परिपूर्ण जाल्ल्या त्या जेजू क्रिस्ताकच तो फसोवंक पळयता. तर हें कित्याक घडलें ह्या संवसारांत? जेजू कांयच करूंक शकनातलो गी? जेजू गोतून नातलें, सैतानाक गोतून नातलेलें गी? तो देवाचो पूत, ताका हांव कांयच करूंक शकना, कितेंच करूंक शकना, कशेंय ताका फसोवंक शकना म्हण घेवन. पूण हे संवसाराक देवाच्या भुरग्यांक कळोवंक कसलें? संवसारांत सैतान ताच्या भुरग्यां थंय काम करता आनी तो तांकां फसयता. कित्याक? मनशान थंय उणेंपण आसा, पूण देवा थंय उणेंपण ना, जेजू थंय उणेंपण ना. मनशान थंय हर एक तरान च्या अनवरान कश्टान आयिल्ल्या तेन्ना तो ताचें मन बदलिता आनी तो कश्टां सांपडटा. आनी ताचें थंय उणेंपण आसलें जेजू आमकां दाखोवन दिता मनशांचें उणेंपण. आनी त्या उणेंपण आमचें थंय जावं नजो मनशा खातीर जेजूक अशें हें सगळें घडलेलें आसता. मातेवाच्या बुकान 9:12 आमी पळोवचें जाल्यार परत सैतान एक घरा येवन घेवन रावता आनी थंय आसलेल्याच्या कुडीन तो राज करता. तो देंवचार परत भायर वचून परत येवन थंय तो त्या कुडींत आनी 7 जण सैतानाक देंवचाराक हाडून तो फसोवंक पळयता. मातेवाच्या बुकान 9:12 वड 40:3 आमी पळया. वड 40:3 एक मनशाक लागलो देंवचार ताचे थंय भायर गेल्ल्या उपरांत आसरो सोदून अरण्याक भोंवता, पूण थंय ताका आसरो मेळना जाल्यार हांव भायर सन आयिल्ल्या घराच फाटीं येता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वय हांगा एक घर म्हणल्यार आमची कूड जावन आसा. देवाचें मंदीर, हें देवाचें घर, हें पवित्रपणाचें घर. त्या घरा तो येवंक आशेता. आमी फातरांनी बांदल्या घरांत न्ही, देवान आमकां दिल्ल्या ह्या मासा रक्ताच्या घरांत. आनी थंय देव आमचे सांगात आसतना, देवाचो पवित्र आत्मा आसतना ताचे थंय पयस थावन गेल्यार तो आमचे थंय राज करता. म्हणून हांगा हें आमकां पवित्र पुस्तक दाखोवन दिता. हांव भायर सन आयिल्ल्याच घरा फाटीं वेता म्हणटा तो. अशें फाटीं येतच तें घर रितें आसलेलें, झाडलेलें आनी नितळ दवरलेलें तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपल्या प्रास चड नश्टे हे 7 देंवचार सांगाता हाडटा आनी ते सर भितर रिगून थंय आपलें ठाणें करतात. प्रेज द लॉर्ड. आमची कूड केन्ना आमच्या पातकान थावन आमी केन्ना पयस करता. आमी प्राचित कर परत आमी जेजू लागीं येयले जाल्यार आमची कूड ती एक घर नितळ केल्ल्या पर्यंत ती आमची कूड नितळ जाता. पूण देवा थावन आमी तर पयस गेल्या नंतर तो राखून आसता. परत रानांत गेल्लो तो परत आमच्या कुडींत येवंक आनी आमच्या कुडींत परत राज करूंक, आमकां पातकांनी ओडूंक, आमकां हर एक कांटाळ्याच्या कामांनी खोटेपणान ओडूंक तो आमकां ताच्यान एकल्याच्या जायना आनी 7 देंवचारांक तो ओडून घेवन येता आनी परत आमचे थंय राज करता. तो राज केलो तर परत आमकां कांय करूंक जायना. पूण आमी देवा थंय दृढ आसाचे, देवाच्या नित्यवनपणान आमी स्थिर रावंक जाय आनी भावार्थान आमी स्थिर रावंक जाय. तेन्ना त्या सैतानाक त्या देंवचाराक कांयच करूंक जायना. कित्याक मनशाची निमाणी गत पयले प्रास चड पाड जाता, पयले प्रास पाश्ट जाता. तशेंच घडटलें ह्या खोट्या संततीक. वय तर 7 देंवचार आमचे थंय रिगले तर आमची जिणी आजुनी तो वायटाक घालता, खोट्यापणाक सांपडयता. आमी पळोवचें जाल्यार दुकराच्या हिणांत जेजू कसो तो सैतानाक देंवचारांक धाडटा ते आमी पळोवचें जाल्यार एक तो समेत्रेंत मनीस आसता, त्या मनशाच्या आंगार सैन म्हणल्यार साबार देंवचार आसतात. ते देंवचार जेजू आयिल्ल्या क्षणां बोमातात, आमकां कित्याक आतांच तूं धांवणूक आयले गे म्हूण. पूण तो सांगता तूं धांवणुचें जाल्यार आमकां ह्या दुकराच्या हिणांत धांवडय. आनी दुकराच्या हिणांत तांकां वच म्हणटा आनी ते
2000 दुकोर उदकान पडून मरतात. तशेंच आमची गत जाता. आमचे थंय साबार सैतानाची कामां जातात. हर एक ती जावन आसा सैतानाची कामां, देवाची कामां न्ही, देवाच्या योजने प्रकार न्ही, सैतानाच्या योजने प्रकार चलतात. पूण देवा थंय आमी घट रावल्यार, स्थिर रावल्यार सैतानाक कांयच करूंक जायना आनी तो आमकां आपडूंक सयत जायना. आनी ताका आमी देवा थंय आमी स्थिर रावल्यार, घट रावल्यार, न्यायनितीन रावल्यार तो आमकां कांय करूंक शकना. आमच्या कुडींत येवन तो आमकां फसोवंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. आनी तशेंच घडटलें ह्या खोट्या संततीक. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच घडटलें म्हणटा ह्या खोट्या संततीक. उगडापणाच्या बुकांत देव दाखोवन दिता सैतान कसो संवसारांत देवा लागीं आसलो आनी कसो येवन तो संवसारांत येवन उरलो आनी संवसारांत तो कसो येवन घेवन मनशांक फसयता म्हण घेवन. कित्याक तो आसलो थंय देवदूता मरेन देवदूता भशेन आसलो देवाच्या राज्यान. पूण देवाच्या राज आपणावन तो गेलो आनी देवाचे शिंवासन तो आपणावन गेलो. पूण देवदूता मदें थंय झूज जातलें आनी त्या लुसिफेर म्हणच्या सैतानाक भायर घालें आनी तो ताका भायर संवसाराक लोटून घालें. आनी तो आज आमकां हांगा देवाच्या भुरग्यांक फसोवन आसा. देवाच्या भुरग्यांक देवा थावन पयस करन आसा आनी देवाच्या भुरग्यांक तोच हांगा थावन देवाचो मोग करिनाशें देवा थावन पयस रावंक तो आमकां आडखळ जावन आसा. उगड्यापणाच्या बुकांत 12 ओळ 7 उपरांत सर्गार एक झूज सुरू जालें. मिंगेल आनी ताचे दूत महासर्पा विरोध झुजूंक देंवले. महासर्प आनी ताचे दूत ही भरान झुजले. पूण शेकी हे सलवाले आनी सर्गा वयलो जागो तांणी होगडायलो. पळया हांगा सर्गा वयलो जागो जंवसारान होगडायलो. ताका शेकी संवसारांत लोटून घालें आनी आज देवाच्या भुरग्यांक तो फसोवंक तयार जाला. आदामच्या आनी एवेच्या काळार सावन तो परसून आसा. ताच्या पयल्यान तो देवचा सांगता सर्गींच्या राजान देवाच्या राजान तो आसलो. पूण ताची आशा आसली की हांवें देवा बरी जायची, देवाचें सिंहासन म्हाका जायची. आनी आज संवसारांत आमी तेंच करनासा. आमकां देवाचें सिंहासन कशें देंवचारान आपणायल्ल्या बरी आमी हांगा आमचें नांव जोडूंक अशें नासा. त्या महासर्पाक म्हणजे देंवचार वा सैतान म्हणटात त्या आनी सगळ्या संवसाराकच आडवाटेक व्हरता त्या आदिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो. ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटिले. ताच्या दुतांक आनी ताका भुमीक शेवटिले. आदिमागाचो तो सैतान आदिमागाचो जावन आसलो. तो आदी जावन आसलो. आदामाक आनी एवेक ताणें फसयलें. आनी आज देवाच्या भुरग्यांक देवा थंय लागीं सरतल्यांक देवाचो मोग करतल्यांक तो आज फसून आसा. कित्याक ताच्या वाटेक तो ओडून आसा. सर्गींच्या राजान थावन तो आमकां पयस करून आसा. आज आमी तेंच करून आसा. संवसारान नांव जोडूंक, ग्रेस्काय जोडूंक, अधिकार जोडूंक, सन्मान आपणावंक आनी पेपरार आमचें नांव येवंक आमी आज हें करनासा. हें सगळें करचें सैतानान. मनशां थावन येता. हे मनशांक हे मनीस हें आशेता, बरें आशेना. देवा कडेन आमी नांव जोडिचें, देवा कडच्या सर्गींच्या राजांत आमी नांव जोडिचें म्हूण आशेना. आज संवसारांत आमी कितें नांव जोडचें, कितें करचें. सन्मान आमकां सन्मान जायचे, पेपरांचेर आमचीं नांवां येयचीं, फोटे येयचे, हे आमी आशेवन आसा. नेबुकद्नेझरान कशें मेशक, शद्रक आनी अबिगैलाक उज्जान घालून लासूंक पळयलें आनी ते धैर्यान थंय घाल्ल्या तेन्ना ते रावले आनी थंय देवदूतान तांकां राखलें. जेजूचेर तेणी भरवसो दवरलेलो. जेजूचेर तेणी भावार्थ दवरलो. आमकां कांय जायना. आमचो सर्वेस्पर देव एकलोच आमचो देव आनी तो आमकां राखता म्हण तेणी दृढ निश्चित रुपार ते रावले आनी ते बचाव जाले. तशेंच आमी दृढ निश्चित रुपार तर देवा थंय रावल्यार आमी बचाव जातले. पूण संवसाराची कामां आमी वायट कामां केल्यार, पातकान पडल्यार आमी निश्चित रुपार सर्गींचें राज जोडचें ना म्हणून आमकां हे पवित्र पुस्तक आमकां दाखोवन दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जुवांच्या बुकांत
जुवाच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 3:7-10 पळया. कोणेही तुमकां फटयन अशें चत्राय करा, जशें क्रिस्त नितीवंत आमी नितीवंत जायचे म्हणटा. जुवाच्या पयलें पत्र अवस्वर 3 आनी वळ 7. भुरग्यांनो, कोणेही तुमकां फटयन अशें चत्राय करा, जसो क्रिस्त नितीवंत तसो जो कोण नितीन जियेता तो नितीवंत. कोण नितीन सतान आनी उजवाडान तो जियेता 7 जाणां जाता. जेजुतेन तो सतान जियेता तो नितीवंत आनी नितीवतान जियेतलो. परिपूर्ण संतोषान समाधानेन तो हांगा जियेतलो. जो कोण पाताक करता तो देंवचाराचो. जो कोण पाताक करता तो देंवचाराचो. आमी पाताक केलें ह्या संवसारांत येते आमकां पाताक मेळ्ळें. ताच्या पयलें पाताक नासलें. ह्या संवसारांत येते सैतान आमकां नाडूंक आयिल्ले आनी आमी पातकान पडल्या. ल्हान आसतना आमी पातकान पडना. व्हड आमी जाणवायेक येतेत आमी पातकां करता. शब्दान करनेन आनी चिंतनान अशें आमी पातकां करता आनी पातकान पडटा. केदाळां आमी पातकां रडोवन परतून जेजू सरशी मेतावंगी आमची सगळीं पातकां बगसातात आनी आमकां जेजू आमचो मोग करता. जेजू आमकां शांती समाधान दिता. जेजू आमकां पवित्र करता आनी आमची पातकां तो बक्षिता. कित्याक जेवचा सुरवेर थावनच पातकी. जेवचा जावन आसा सुरवेर थावनच पातकी. तो सर्गींच्या राजान जेजूचें सिंहासन आपणावंक ताणें पाताक केलें. थंय थावन ताका भुमीक शेवटिलें आनी तो हर एक देवाच्या भुरग्यांक तो संवसारान पातकान ओडून आसा आनी आमच्या फाटींच आसा तो. आमकां राखूनच आसा तो. केदाळां आमी पातकान ओडचें आनी केदाळां आमच्या मुठी भितर फसता गे म्हणून. जेवचाराची कामां नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयिल्लो. संवसार जेवचाराची कामां नाश करी म्हूण जेजू आयिल्लो. आमची पातकां, आमचे कश्ट, आमचे नश्ट, आमचे सगळे अनवारां, आमचे सगळे खोटेपण, आमचे दूख तो पयस करूंक आयिल्लो. आमकां आमची पातकां बगसूंक तो आयिल्लो. आमचे बसत तो ताच्या रागात वरायलें आनी खुर्सार मेलो आनी तो परत सर्गींच्या राजान तिसऱ्या दिसा जिवन जालें आनी सर्गींच्या राजान देवा साची वचून आमच्या बसत देवा लागीं मागते आसा. देवा थंय जल्माल्लो पाताक करिना. कित्याक देवाचें जिवीत ताचे थंय आसा. देवा थंय जल्माल्लो पाताक करिना. म्हणजे परतून आमी जेजू थंय परतून आयिल्ले पातकांत पयस करून पातकांत जावन आमी सुटून जेजू सरचें परतून आयिल्ले आमी देवाचीं भुरगीं जाता. तसलीं भुरगीं परत पातकान फाटीं वचनात. आमच्या आदल्या जिविता फाटीं वचनात. आमचें नवें जिवीत आमी जिवूंक जेजू थंय आमी जिवूंक आशेता. आमी पवित्र आत्म्यान बोल उदकान आनी पवित्र आत्मे आमकां पवित्र आत्मो आमकां नितळ करता. केदाळां जेजून जॉर्दन न्हंयेंत बाप्तिस्म घेतना पवित्र आत्मान जेजूचेर देंवून आयलो गी. तशेंच आमचे थंय पवित्र आत्मो देंवून येता आनी आमकां नितळ करता आनी तें जावन आसा आमचें नवें जिवीत. जेजूच्या भुरग्यांचें जिवीत तें जावन आसा. देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताच्यान पाताक करूंक जायना. होय, एक फावटी आमी परतून देवाशें आयिल्ल्यावर परतून आमी पातकाक फाटीं वचूंक जायना. आमच्या आदल्या संवसारान आदल्या जिविताक आमकां वचूंक जायना. कित्याक देव सत्यवान, देव नितीवान, तो आमचे संगी रावता. आमच्या काळजांत आसा. आमच्या पवित्र कुडीन तो वस्ती करून आसा. तो परत तो आमकां फाटीं धाडूंक आशेना. देवाच्या भुरग्यां आनी जेवचाराच्या भुरग्यां मदें फरक सोदून काडूंक नियम हे: जो कोण नितीवंत वाटेन चलना आनी आपल्या भावाक मोगान पळयना तो देवा थंय जल्माल्लो न्ही. प्रेज द लॉर्ड. कोण तो पातकाक फाट करून परतून आदल्या जिणयेक वता आनी आपल्या भावांक तो तेंच करूंक शिकयता तो देवाचो भुरगो न्ही. परतून तो नवी जिणी जिवन आपल्या पेल्याक तो देवाचें राज शिकयता. देवाची सुवार्थ प्रसार करता. जेजू संगी एकवटून रावंक तो कोण शिकयता तो मात्र देवाचो भुरगो जावन आसा. नातर आमी संवसाराचे जावन आसा. एमकोणाची भुरगीं जावन आसता.
जेजून आमकां स्वास दिल्लो ताचो पवित्र स्वास आमचेर घाल्लो, ताचो पवित्र आत्मा आमचेर आयिल्लो. पूण आमी संवसारांत पाताक केल्ल्या वरवीं पवित्र आत्मा आमचे थंय परतून काडून व्हरतात. जेजू काडून व्हरता, या देव काडून व्हरता आनी आमी परतून पातकान पडटा. थंय येवन खोटो आत्मो जेवचार येवन आमचे थंय वस्ती करता आनी राज करता आनी आमकां तो परतून संवसाराची जिणी आमकां जिवंक मजबूर करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जो हांवच्या त्याच पयल्या पत्रांत 4 आमी पळया, देवा थावन आयिल्ल्या आत्म्याची वळख आमी धरची कशी गे म्हूण थंय आमकां दाखोवन दिला. देवा थावन येतल्या आत्म्याची वळख तुमी धरची ही रीत. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हूण वळखतलो. हर एकलो आत्मो देवा थावन येता. जेजू क्रिस्तच आमच्या पासून संवसारांत आयलो, आमच्या पातकां खातीर, आमच्या सडवण्या खातीर संवसारांत आयलो आनी आमच्या सडवण्या पासून तो खुर्सार मेलो. तिसऱ्या दिसा परत जिवन जालो आनी सर्गींच्या राजा देवाच्या उजव्याक बसून आसा म्हूण केदळा आमी भावडटा थीर रावन आमी तर जेजू कडेन मागता. देवा थंय आमी एकवटून रावता. देवा थंय बरो संबंद दवरून आमच्या जिणेंत आमी जियेता जाल्यार तो आमकां देवा थावन येवचो आत्मो आमकां पळयता आनी आमचे थंय रास करता. देखून जेजूक हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो देवा थावन येना. अशें जेजूक वळखना, जेजूचेर दुबाव करता तो खंयचोय आत्मो देवा थावन येयल्लो न्हय आसा, तो सैताना थावन येयल्लो आसता म्हणटा. म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां दाखोवन दिता तो आत्मो क्रिस्ता विरोध्या थावन येता. तो येतालो म्हणून तुमी आयकला. तो ह्या संवसारांत येदोळूच आयिल्लो आसा, ह्या संवसारांत येदोळूच आयिल्लो आसा म्हणटा. तो आदी मागास सावन ह्या संवसारांत देवान ताका संवसारांत लुटून घाल्या आनी तो हांगा आसा आनी तो आमकां जिवंक सोडना, ताचे थंय ओडून आसतात. आज आमची जिणी तीच जावन आसा. आमी संवसाराक लबदून आसा. शांती सामान्यान जिवच्या बदलाक ग्रेस काय आशेन आसा, आमच्या नांवा खातीर आशेन आसा आनी आमी तेंचं सदांच पळोवंक अशें येता. आमी पुंजोवंक अशें येता. सगळे ह्या संवसारांत आमी पुंजोवंक अशें येता. देवा थंय कांयच पुंजोवंक आसेना. कित्याक आमी देवाक पळोवना म्हणटात. देवाक आमी पळयला तर आमचे थंय आमी पवित्र आसा, आमचे थंय पाताक ना तर आमी देवाक पळयता, जेजूक पळयता. जेजू आमचे सवेंच आसता. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत परत 5:8 जागीं जाया, जागृत रावा, तुमचो वैरी देंवचार गरज घालतल्या शिवांक बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता. भावार्थान थीर रावन ताका तुमी मुखार रावा. संवसारात सगळ्या शिंपडलेल्या तुमच्या भाव भयणींक तसलेच कश्ट सोसूंक आसात म्हूण उगडास दवरा. वय जेवचार गरज घालून राखून आसा. आमी केदाळा ताचे सरशी परतात हांव गे म्हूण देवान केदाळा पयस येता गे देवान केदाळा आमी भावार्थ सांडटा गे म्हूण आमी बरोसो सांडटा आमी तो राखून आसा आनी ताचे थंय व्हरता. तो संवसाराची आशा दाखयता, ग्रेसकायेची आशा दाखयता, स्वार्थाची आशा दाखयता. आमी दुसऱ्यांक हेरांक इन्कार करचेच असली आशा दाखयता आनी आमी मात्र हांगा ग्रेट म्हणच्या थले आशा आमकां दाखयता. आनी असलेच कश्ट हर एक मनशाक आसात हांगा. हर एक मनशाक ते आसतलेच. संवसारान जियेता पर्यंत ते कश्ट मनशाक हांगा आसतले म्हणचे देवाचें उतर आमकां दाखोवन दिता. हर एक भाव भयणी, देवाच्या हर एक भुरग्यांक, देवान मिचून काडलेल्यांक, देवा थंय परतल्ल्यांक सगळ्यांक हे कश्ट आसतलेच म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक दाखयता. पूण तुमकां जेजू क्रिस्ता थंय ससनाचे महिमेक आपोवणें दिल्लो देव सर कृपेचो दातर थोडो काळ तुमी कश्ट सोंसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमकां थीर आनी घट करून स्थापीत करतलो. वय ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट आनी वरां आसतालीं. सैतान आमकां देंवचार तो हर एक घडीन हाडटलो. पूण संवसार अखेर जाताना आमची जिणी ह्या संवसारांत अखेर जाता पर्यंत मागीर तो कांय करूंक शकना. तर आमी भावार्थान थीर रावन तर आमी ह्या संवसाराची जिणी काबार करून तर सर्गींच्या राजाक आमी तर रुपांतर जाताना आमकां देवान तें कुरो तयार करून दवरलो आसा. नव्यान समाधान आमकां मेळटा आनी आमची जिणी थीर आनी घट करून तो स्थापीत करता.
सस्नीक जिवीत आमकां मेळटा. ससनाच्या जिविताक आमी सदांच थंय आमी जियोंक शकतले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तें आसा आमच्या हातींतच. कित्याक आमकां बरें आनी वायट हर एक आमकां ह्या पवित्र पुस्तकांत मेळटा. जेजून आमकां हर एक बरेपण शिकयलां आनी आमी तें समजून घेवंक जाय. बरी जाणवाय दिल्या. देवा थंय आमकां सताची जाणवाय मेळ्ळा. सत कितें म्हणजे आमी जाणा जावंक जाय. सत आमकां जेजून शिकयलां आनी ह्या पवित्र पुस्तकांत सत कितें म्हणजे बरयलेलें आसा. त्या प्रकार आमी तर जियेता जाल्यार खंडीत जावन आमी सस्नीक जिवीत जोडटले आनी आमकां सस्नीक जिवीत मेळटलें. आमी देवाचीं भुरगीं जातले. आमी रुपांतर जातले. देवा थंय आमी रुपांतर जातले. आमी देवाचीं भुरगीं जातले. देवा बरींच देवाच्या आंजबडव्या बरींच आमी जातले आनी आमकां ते सर्गींच्या राजान भोगूंक मेळटा. तो संतोश, शांती, समाधान आमकां थंय मेळटा. हांगा आमचें कांयच ना. आमी आमचो हांगा 4 दिसांचो संवसार जावन आसा आनी तो संवसार आमकां जियोंक सोडना. पूण देवा थंय आमी दृढ रावल्यार आमकां खंडीत जावन जियोंक जाता. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 10:10 आमी पळया. जेवणचार हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध झुजोवंक देव दिता तें कवच आमी न्हेसूंक जाय. 10:9 वाचता. निमाणें एक उतार सुम्या सवे रावून तुमी वळखून बळवंत जायची. ताची पदवीदार सकतच तुमची सकत जायची. जेवणचार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी न्हेसा जाय. होय, आमी देव दिता तें कवच. देवान आमकां दिल्लें कवच आसा तें जावन आसा मागणें. मागण्यां द्वारे आमकां देव आमकां रक्षणाचें कवच दिवन आसा. तें कवच देवान दिलां आमकां. जेजून आमकां शिकयलां, आमकां मागूंक शिकयलां. आमी सतान जियोंक आमकां शिकयलां. सत कितें म्हणजे आमी जाणा जाल्लीं आसा आनी त्या प्रकार आमी चलूंक आसा. न्याय नितीन, संतोशान, शांती, समाधानान आमी जियोंक आसा. देवाच्या उतरां वरवीं जियोंक आसा. देवाच्या उपादेशां वरवीं आमी ताचे प्रकार जियोंक आसा. तेन्ना आमकां हें देवाचें कवच आमचे भोंवतणी आमकां रेवडोवन सैतानाक आमचे थंय पयस करता आनी सैतान आमचे थंय येवंक शकना. देव दिता तें कवच तुमी न्हेसा जाय. आमचें झूज फकत मनशा विरोध न्हय, अंतराळा आसलेल्या अधिकारी आनी अधिपती विरोध, अंधकारी संवसाराच्या राजत्व आनी प्रभुत्वां विरोध. देखून तुमी देवाचें कवच न्हेसा जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमचें हें कवच देवान दिल्लें कवच आमी न्हेसले तर कसलेंच आमचे थंय पाताक आमकां वळण व्हरूंक शकना. एमगोडाच्या खेस्ती आमकां लावंक शकना. कित्याक ताच्या विरोध राजत्व आनी प्रभुत्वा विरोध आमी झुजोंक आसा. तें कवच आमकां देवान दिलां. तें जावन आसा मागणें. मागून आमी जियोंक आसा. मागल्या तेन्ना मात्र आमकां सर्येक मेळटा, भावार्थ मेळटा. पवित्र आत्मा आमचे थंय येता. वायटाचो तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्माना मुखार रावंक तुमी शकतल्यात. वायटाचो दीस उदेल्ल्या तेन्ना आमी त्या दुस्मानाक ती वेळ घडी येतना आमी ताचे थंय झुजूंक आमी शकता. तसलें कवच आमकां देवान दिलां. तितलेंच न्हय, अखेर पर्यंत फाटीं परतनाशें झुजूंक तुमकां धैर्य मेळटलें. अखेर पर्यंत ह्या संवसाराच्या निमाणी घडये पर्यंत आमकां झुजूंक आमची घडी अखेरची घडी पर्यंत आमकां जेवणचारा थंय झुजूंक आमकां सकत मेळटली, बळ मेळटलें आनी धैर्य मेळटलें. धैर्यान आमी झुजूंक शकता. केदळाय आमकां कांयच जावं उणें जावचें ना. फाटीं सरनासतना तुमी दृढ रावची गरज. सत जावं तुमचो कमरबांद आनी नीत जावं तुमचें हृदय कवच. सत जावची, सतान जियेचें आमी. सत आनी नितीन जियेल्यार आमकां तें जावन आसा हृदय कवच. कशें सैनिकान थंय हृदय कवच आसता तांचे थंय कमरबांद आसता. तें जावन आसा आमकां जेजू दिल्लें तेंच, जेजून शिकयल्लें मागणें. देवा थावन पवित्र आत्म्यान थावन येवचें तें मागणें आमकां शिकयता. समाधानाची सुवार्ता प्रगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बाच तुमच्या पांयाचें मोचें जावं. होय, देवाची सुवार्ता आमी प्रगट करूंक
देवा थंय आमी एकवटून रावूं, देवाचो संदेश आमी ह्या संवसारान गाजोवं, आमी उरपाक जाय. कशें आमी मोचे भायर चलतना घरांतल्यान भायर येतना आमी मोचे नासतना वचना, बूट नासतना वचना, त्याच प्रकार देवाचो संदेश जावन आसा आमच्या पांयांचे मोचे. तसले उर्बेन आमी हांगा जियोंक आसा, तसली उर्बा आमी दाखोवंक आसा, देवा खातीर आमी उर्बा दाखोवंक आसा. आमचे खातीर देवाचो संदेश प्रचार करच्या खातीर आमी उर्बा दाखोवंक आसा. सदांच भावार्थाची डाल घेया, तवळ नश्ट्या दुस्मानाच्या उज्याभाले पालवंक तुमी शकतेलात. भावार्थाची डाल, भावार्थान आमी थीर रावंक जाय, तेन्ना आमी देवाचो संदेश प्रचार करूंक शकता. दुसऱ्याक आमी हेरांक वांटूंक शकता, हेरां थंय आमी देवाचो संदेश प्रसार करूंक शकता. त्या वेळार आमकां देंवचाराचे उज्या भाले असले आमकां कांयच करूंक शकना. तसले उजले भाले ते नश्ट जातले आनी आमकां देवा थंय जीक मेळटली. बचावेचे देणे तुमचे शिरासण म्हूण घेया, पवित्र आत्मो दिता तें देणें म्हणजे देवाचें उतार जावं तुमची तलवार. देवाचें उतारच ह्या पवित्र पुस्तकान देवचे संदेश आसात. ते संदेश देवाचें उतार, देवाचे उपदेश आमचे तलवार, आमच्या जिणयेक जियोंक आमकां ती तलवार जावन आसा. तीच तलवार जाय जी आमकां. तुमी सदांच मागणें करीत देवाची कुमक सोदूंक प्रयत्न करा. सर संदर्भ आनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरण मागूंक साधन चलया. हर एक घडी आमी मागणें करूंक जाय आनी पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमचे थंय वाडोवंक जाय. सराक तो पवित्र आत्म्याचो अभिशेक वाडोवंक जाय. खंयचोच जेवचार, खंयचोच मनीस, खंयच्याच सैतानाच्या सक्तेचो मनीस आमकां कांयच करूंक शकना. कित्याक देवाचो पवित्र आत्मा आमचे थंय आसता, आमी पवित्र जाल्ले आसा. त्या वेळार देवाचो पवित्र आत्मा आमचे थंय राज करता आनी आमी देवा थंय एकवटून आसतना कोणाकच कितेंच करूंक शकना. दीस आनी रात म्हणले बरी तिरासणेन मागा, देवाच्या लोकां पासत सदांच प्रार्थना. दीस आनी रात म्हणल्या बरी, एक सकाळी 5 मिनटां, सांजेर 5 मिनटां मागचें न्हय. दीस आनी रात जेजू अखेरे घडये निमाणे घडये वेळार आपोस्तलां सांगता, 1 घंटो तरी म्हज्या पासत तुमकां रावून मागूंक जाल्लें ना गी. ते थकलेले आनी इतले न्हिदेन ते थकलेले की ते उठून बसून मागणें करूंक शकनातले. आनी आमी आज संवसारान थकून आसा, आमकां मागणें करूंक नाका जाला, आमकां स्थिर रावूंक नाका जाला. देवा थंय आमकां कसलेच आदार देवाचो नाका जाला आनी आमी मागणें करूंक अशें न्हू. देवान आमकां 24 वरां दिल्यात, 10तलो 1 घंटो आमी देवाक दिवंक आसा. म्हणजे 24 वरांनी आमी 2 घंटे 40 मिनटां देवा खातीर आमी खर्चूंक आहात, देवा खातीर आमी दवरूंक आहात. ती आमी खर्चिल्ले तेन्ना मात आमकां पवित्र आत्म्याची सकत मेळटा, पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमचे ते वाडोवन येता. गितांनी, गायनांनी, किर्तनांनी देवाचो संदेश वाचच्यांत, मागणें करच्यांत आमी हर एक घडी देवाक 10तलो 1 घंटो दिवंक आसा. आनी तो केल्ले तेन्ना मात्र आमकां देवा थंय समाधान मेळटा, ससनीक जिविताची शांती मेळटा. ससनाच्या जिविताक आमी सर्गींचे राज जोडूंक शकतले. कसो आपोस्तलांक 1 घंटो जायना, म्हज्या पासत तुमकां मागणें करूंक जायना गी म्हणटा. होय, आमी 1 घंटो मागणें करूंक अशें न्हू. कित्याक आज आमी संवसाराचें जावन आसा, संवसाराच्या ग्रेस्तकायेक आमी आशेन आसा. ते सगळे सोडून आमी देवाचीं भुरगीं जावंक अशें या. देवाच्या लोकां पासत सदांच आमी प्रार्थया, हेरां पासत आमी मागया. मोगळा बापा, आज तुवें आमकां ह्यो दीस दिल्या खातीर हांव तुका आर्गां दितां. मोगळा बापा, ह्यो सुसंदेश, ह्यो शुभ संदेश, ही सुवार्ता आयकतल्यान समेस्तांक तुज्या गोपान दवर. तुजे थंय मागूंक, तुजे थंय धाराळ मापान तेणी रावूंक, तुजे थंय भावार दवरून सदांच जिवंक, सैतानाच्या काळोख सक्तेथान तांकां निवारण व्हर. तांचे थंय आसचे हर एक पिडा, हर एक अनवारां, हर एक कश्ट, हर एक दूख तूं तांकां तांचे पयस कर. तांकां भावार्थान भर, भावार्थान थीर कर आनी तांचे थंय शांती समाधान हाडय. ती सदांच तुजी भुरगीं जावन जिवंक तांकां फावो कर आनी ती तुजीच भुरगीं जावन सदांच तुका मात दी पातयेवन तुजे थंय माट भावर दवरून ती जिवंक तांकां फावो कर. तांचे थंय सदांच थीर मन सतान जिवंक, सत कितें म्हणचें ती जाणा जावन तुजे थंय मात रावंक तांकां फावो कर. संवसारान सबाथराचे जेवचार म्हणचे आसतले देव आहात, पूण
तांच्या फाटल्यान वसूंक तांकां दिनाका, कित्याक तूं हर एक तूं करूंक शकताय. हर एक तुज्या हातींत आसा. तुज्या योजने प्रकार तांकां चलोवंक फावो कर. कित्याक तूं एकलोच देव, वैजांचो वैज तूंच जावन आसाय. हर एकल्यांची पिडा गुण कर. त्या संवसारांत आयिल्ली मारीची पिडा आमचे तोंड पयस कर आनी आमकां सांबाळून व्हर. ह्या मारीचे पिडेक तूंच जावन आसाय वैजांचो वैज जेजू. तुज्या थावन ही पिडा पयस सरोवन दी. तूंच ह्या पिडेक पयस कर जेजू. आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक तुका देखतल्यांक, तुजेर भरोसो दवरतल्यांक, तुजे थंय मागून सदांच थीर रावतल्यांक तुमचो आशिर्वादाने भर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान जैत आमकां तें लाभता. हालेलुया. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान सैतान सैत पळून धांवता. जेजूच्या नांवान रावच्या वखता सांग कोण आमकां आडोंक शकता. जेजू, जेजू, जेजूच्या नांवान जैत आमचें जावन आसा. जेजूच्या उतरान, जेजूच्या उतरान जैत आमकां तें लाभता. हालेलुया. जेजूच्या उतरान, जेजूच्या उतरान सैतान सत पळून धांवता. जेजूच्या नांवान रावच्या वखता सांग कोण आमकां आडोंक शकता. जेजू, जेजू, जेजूच्या नांवान जैत आमचें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सर्वेस्पर बापाचे, जेजू क्रिस्ताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.